गोंयांत चोरी घरफोडी दरोडे खून हे आतां सज्जत जालां. उठ्ठा सुट्टा ह्योच बातम्यो. पर्रा एका घरांत अशेंच चोरयेच्या बेतांत आयिल्ल्या चोरांचो कोट फसलो. घरांत आशिल्ले चलयेन जनेल फोडटकीर व्हडल्यान आड्ड्यो मारिल्ल्यान चोरांनी चोरी करचे पयलींच पळ काडलो. शेजारी धांवन येवचे पयलींच चोरांनी फुज्यो काडिल्ल्यो. ते 4 जाण आशिल्ल्याचें सीसीटीव्हींत दिश्टी पडटा. घरांत कोण नासतलो म्हूण ते आयिल्ले, मात डाव फसलो. शेनवारा रातीं 10:30 वरांचेर ही घडणूक घडली. कॅमेराचेर आमकां दिश्टी पडला एक 4 भुरगे जे 10:30 सुमार रस्त्या वयसून वयतात आनी एका घरान कोण ना म्हणून ते घर लुटपाचो प्रयत्न करता. पूण लकीली तेंचे एक चेडूं त्या घरान आसले. जेन्ना जनेल आरशे फोडले तेंच्यांनी भितर सरपाक, तेन्ना तेणी बोवाळ केलो. शेजाऱ्यांक फोन केले आनी शेजारी भायर येना फुडें तेंच्यांनी थंयसून तुरंत पळ काडली. आयज तेच्या पयलीं आदले दिसा आमचे एक देवळानूय चोरी जाली. त्या देवळान गेल्या फावटीय चोरी जाल्ली. मागीर हांगासर गेल्या वर्सान 2-3 जाणांची आमची मंगळसुत्रां मारली. असली एटेम्प्टेड डेकॉयटी म्हणूंक जाता. तर कितेंय जावंक शकतालें. ते चेडूं एकले आसले घरान, जर ते भितर घुसलेले जाल्यार ताका बांदतेले आसले, ते कितेंय करूंक शकताले. सो हें जावचें न्हू म्हणून प्रिकॉशन्स आमी फुडें घेवपाची गरज आसा. ते खातीर जी पुलीस स्टेशनां आहा कोस्टल बेल्टाची, तांकां 8 गाडयो सीएमान ताबडतोब दिवच्यो, 2 व्हिलरी. हे म्हाजे पयले मागणें आहा. फाल्यां रिव्यू घेवन एसपीक इमिडिएट ऑर्डर दिवपाची गरज आहा की तुमी ह्यो बायकी बूक करा, हाडा ऑन वॉर फुटींग. आनी हे कॉन्स्टेबलांक जे पुलीस स्टेशनार बसून आसता तांकां भायर धाडा फॉर पेट्रोलिंग. एंड दे शूड ब्रिंग फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. खूंय लोक येवन बोल्ल्यान हितून खंय येयल्या, पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला वो ना, खुबश्यो वस्तू करपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.